वास्को शारांतल्या एका जुव्यार अनोखी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्या जुव्यार तुळस आनी एक खुरीस आसा। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हिंदू भाव तुळशीचे लग्न लायतात, जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव भावांचे लादीन जाता। सद्याक हें बेट नौदळाच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान थंय वचपाक बंदी आसा। मात वर्सांतल्यान एक दीस जिल्लोधिकारी आनी नौदळाची परवानगी घेवन लोक ह्या जुव्यार येवन ही वर्साची परंपरा पार पाडटात। आयलंडाची विशेषताय म्हणजे हांगा हिंदू आणि कॅथलिकांच्या एकचाराचे एक दुर्मिळ उदाहरण आसा। पयलीं हे बेट सगळ्या लोकां खातीर ओपन आसलें, पूण आतां हाचो ताबो नेवीच्या कडेन गेल्लो आसा आणि गोंयकार लोकांक सगळ्यांक एक दिसा खातीर मुभा दिल्ली आसता हांगा येवन तांचे धार्मीक सण साजरे करपाची। सो त्या दिसा कॅथलिक लोक येतात आणि हिंदू लोक येतात। कॅथलिक लोकां खातीर तांणी हांगा प्रेयराची वेवस्था करतात, ते एक क्रॉस आसा ताच्या कडेन लिटानी करतात। आमी हांगा तुळस बांदलेली आसा आणि आमी हिंदू सगळे जाण एक कडेन येवन तुळशी विवाह करतात। अशा तरेन दोगूय पक्ष हांगा येवन मोठ्या सलोख्यान आनंदान जेवण बिवण करून दीसभर हांगा घालोवन एक एकचार दाखयतात, एकोपा दाखयतात आणि गोंयची ही सांस्कृतीक पद्धत तो सगळ्या जगा मुखार मांडटात। आणि अशेंच चालू उरचें आणि सरकारान हांगा थोडीशी बेटाचेर भोंवपा खातीर मोकळीक जाय अशें कितें तरी वेवस्था करची अशें हांव मागणें मागतां। वास्कोच्या जेटीवेल्यान ह्या जुव्यार वचपाक सादारण 1 वर लागता। कार्यावळीक लागपी सामान हेर गरजेच्यो वस्तू बोटींतल्यान लोक घेवन येतात। जुव्या कुशीक आशिल्ल्या दर्यांत खारवी लोक नुस्तें मारताले। तांचो धंदो बरे भशेन चलचो, तशेंच नुस्तेमारी करतना जुव्यार आशिल्ल्या खुर्सांत तांकां राखल्यात। देखून खुर्साक दिनवास दिवपा खातीर एक क्रिस्ती भाव जुव्यार येवन लादीन करतात, अशें फादर डॉमिनिकान सांगलें। आमी दर वर्साक ह्या आयलंडाचेर येतात, सान जॉर्ज आयलंड, आणि ह्या दर वर्साक आमचे सगळे खारवी भाव वास्को सावन ह्या बोटींनी येतात। दर वर्साक हे देवस्थान खुर्साक सवे करूंक हांगा तुलसी आसा। आमचे दोनूय हिंदू भाव आनी आमी क्रिस्तांव भाव हांगा येतात। वर्साक फकत एकूच पावटी आमी येतात। एका 200-300 लोक सुमार हांगा येता, एक आपले देवस्थान वाडोवंक आनी ह्या खुर्सा सवे आनी तुळशी सवे आपले बरेपण दाखोवंक। जे बरेपण तांकां मेळ्ळां सगळ्यांक, आमच्या हिंदू भावाक क्रिस्ती भावांक मेळ्ळां। आनी हारवी भाव ह्या दर्यांत आपलो वावर करतना आपली रापण मातना हे खुर्सान आनी सदांच तांकां राखल्याक आनी सांबाळल्याक देखून तांकां दिनवासूक ते येतात। दर वर्साक एक पावटी परमिशन घेवन वास्को सावन कलेक्टराचे ते दर वर्साक हांगा येतात आनी आपली मीस जावं आपली लादीन हे सगळे देवस्थान करतात। ह्या राखण केल्ल्या खुर्सावदेशी आपली दिनवासनी आनी आर्गां ताका दितात आनी एकवट कसो आमच्या धर्मासोवी दाखोवन बराबर ती येतात आनी आपली दिनवासनी आनी मागणी घालून परतून सांजेच्या वेळार एक सारखें जेवण एकवटाचें करतात, एका बरोबर येतात, एकवट कसो धर्मासोवी आनी समाजान दाखोवन हे देवस्थान ह्या आयलंडाचेर दाखयतात। वास्कोच्या ह्या बेटार एका सायडीक तुळशीचें लग्न जाता, एक सायडीचेर हांगासर क्रिस्तांव भावाचें लादीन। शेकड्यांनी लोक हिंदू भाव, कॅथलिक भाव, मुस्लिम भाव आणि खारवी चडांत चड खारवी समाज, जो समाज फिशरमॅन करता, जो समाज हांगासरल्या दर्याचेर आसता, तो समाज मोठ्या प्रमाणात आयच्या दिसाक हे आख्खें बेट तशें नेवी कडेन आसा, पूण आयच्या दिसाक स्पेशल परमिशन घेवन ते ह्या कडेन येता आणि एक बरें दिसता पळोवपाक की एका जाग्यार तुळशीचें लग्न जाता। एक सायडीक तुळशीच्या हातून भट मंत्र म्हणून तुळशीन लग्न करता, जाल्यार दुसरे सायडीक क्रिस्तांव भाव लादीन करता। एकचाराचें हे एकनिश्ठेचें आनी राष्ट्रीय एकात्मतेचें प्रतीक आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरो कुमारवान।